देवाचें उतर ह्या नियाळ मेळांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आज संत आंद्रे धर्मदुतांचे फेस्त. सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रेचे आपोवणे आनी ताचो जबाब आज आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. देवाचे आपोवणे एक खेरीत आनी खाशेले. ताचो हेतू सोम्याचे शीस जावंक, खळायेन ताचे लागचो संबंद वाडोवंक आनी ताच्या मिसावान वांटो घेवंक. जेजू आमी पात आसा म्हूण आपयना, पूण आपोयलेल्यांक पात्र करता. तो तुज्या आनी मुजे सारक्या जाणांक, साद्या मनशांक आपयता, ल्हानाक तशेंच व्हडांक, दादल्यांक आनी बायलांक, चेड्यांक आनी चेडवांक. आतांचे ताचे शीस जावंक तो आपयता. ताचे कृपेन ताणें आमकां ताचेर आमच्या सोम्या आनी सडवणाचेर विस्वास ठेवूंक आपयल्यांत. मोगान दुसऱ्यांचे सेवेंत ताची सेवा करूंक आनी विस्वासान आनी आनंदान तो व्हरता थंय ताचो पाटलाव करूंक. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर खुशाल राव, भरवशान राव.